नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराची जाली घोषणा. आर्टिकल 370 सिनेमात उत्कृष्ट सिनेमाचो फावो जालो पुरस्कार, जाल्यार कोंकणी विभागात मोग आसूं हाका मेळ्ळो उत्कृष्ट पुरस्कार. 13व्या रँकिंग ओपन नॅशनल स्पीड स्केटिंग सर्तीत 2 भांगरा आनी 1 रुप्या पदक मेळोवन अद्वैताक यश. गोंयांत आधुनीक सुविधा, आर्थीक मजत आनी वेगळी स्केटिंग रिंग बांदपाची खेळगड्यांनी केल्या मागणी. तेहलकाचे आदले मुखेल संपादक तरुण तेजपालान शेनवारा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठा मुखार आपले आर्ग्युमेंट्स केले सादर. फुडली सुनावणी जातली 30 जुलयाक. मोर्जे आदवोगादाचेर जीव घेणो हल्लो केल्ल्या प्रकरणात 10 जाणां मांद्रे पुलीस स्टेशनात गुन्यांव केला नोंद. गोंयांत जावपी अपघातांचेर आळाबंद हाडपाक सरकारान बसयल्यात AI कॅमेरे. येरादारी उल्लंघना आड खरपणान जातली कारवाय. नवे बसयल्ल्या कॅमेराविशीं उप्रासला हेर प्रश्न. आनी दिवचल लसणोडचे पार न्हंयत पातळा बुरशेपणा प्रदूषणांतल्यान आतांच न्हंयची सुटका जाली ना जाल्यार फुडाराक न्हंयचे अस्तित्व येतले धोक्यात. सैम मोगींनी उक्तायला हुस्को. आता खबरो विस्तारान. तेहलकाचे आदले संपादक तरुण तेजपाल प्रकरणाच्या निमाण्या सुनावणेत बचाव पक्षान परत एकदा गोंय पुलिसांच्या चौकशेचेर गंभीर प्रश्न निर्माण केले. हॉटेलाच्या पयल्या मजल्या वयले CCTV फुटेज न्यायालयात सादर करूंक नाशिल्ल्यान प्रश्नचिन्ह निर्माण करून बचाव पक्षान चौकशेंतल्यो त्रुटी आनी पुराव्यांतल्या विसंगती विशीं खर युक्तिवाद केलो. फुडली सुनावणी 30 जुलयाक जातली. कारवाये वेळार तेजपाल स्वता न्यायालयाच्या आवारात हजर आशिल्ले. मोर्जेतल्या आदवोगादाचेर जाल्ल्या हल्ल्याच्या प्रकरणात पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण चालू आशिल्ल्या कारवायेच्या फाटभुंयेर हो हल्लो जाला असो आरोप आसा. मांद्रे पुलीस ह्या प्रकरणाची चौकशी करतात. So if we see right now, there are in the state of Rajasthan, Telangana and Karnataka, we have something called as Advocates Protection Act. So even in Goa, we are seeing that such incidents of advocates getting assaulted are on the rise. So we demand that even in Goa, there should be an Advocates Protection Act. And it is quite fortunate that on the last assembly session in the month of March, Goa government introduced the Goa Advocates Protection Act, and of course it is there is a whole process and it has to go through a process. It is still pending before the Legislative Assembly. So I request Goa government, I request the Chief Minister, I request the Law Minister that this bill should become an act and it should be enforced as soon as possible. Something maybe, but this is not good to assault advocates. Advocate is the officer of the court. If you assault to advocates and you beat up the advocates, how he will represent to the Goan people? This is not good actually. तो जो इन्सिडंट जाला तो आमी स्ट्रॉंगली कंडेम करता. तो एक आमचो एक एडवोकेट आनी तो गेल्लो त्या जाग्यार एक कोर्टाची ऑर्डर घेवन, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर घेवन गेल्लो आनी तरी पूण तेजेर एक 10 जाणांनी अटॅक केलो. हें अशें जावपाक जायनाशिल्लें, कित्याक एडवोकेट एक कोर्टाचो ऑफिसर म्हणटात एडवोकेटाक, आनी कोर्टाचो ऑफिसर आसतना थंय वचोन ताका जेन्ना थंय तो गेलो ते कोर्टाची ऑर्डर घेवन इम्प्लिमेंट करपाक, तेन्ना तेजेर अटॅक जालो हो जावपाक जायना. आनी हितून जे आमचे सरकार आहा तितून तेणी लक्ष घालून अशें फुडें अशें एडवोकेटाचेर अटॅक जावपाक जायना म्हणून जे एडवोकेट प्रोटेक्शन बील आहा तेजेर जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन घेवन तें पास करून घेवपाक जाय. इतलेंच म्हाजें सांगपाचें.
गोंयांत वाडत वचपी येरादारी नेमाचें उल्लंघन आनी रस्त्यार जावपी अपघातांचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकारान AI आधारीत स्मार्ट कॅमेरे बसयल्यात. येरादारी नेम मोडपी लोकांक आपोआप दंड दिवपा खातीर अपघात जावपी सुवातीर हे कॅमेरे बसयल्यात. मात हे नवे पद्दतीन बसयल्ल्या कॅमेरा विशीं जायते प्रश्नूय उप्रासतात. नेमके कोणाक दंड भरचो पडटलो? भाड्यान दिवपाच्या टॅक्सी आनी गाडयो हांचे संबंदी नेम कितें आसतले? आनी हे नवे पद्दतीक लागून पर्यटक मदले वाद उणे जातले काय? पहिले तुझ्या मनान इमोशन्स कितें आयले वेन दीस इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम आयले तेन्ना? Raju, I do welcome it in principle that we require technology in order to handle traffic. Reason being, everything cannot be done humanly because of the ever expanding and number of vehicles on the road. So technology is the way forward. But how it is implemented and how it is being done, I was just going through the thing. Yeah. Now there is one in Panji Mirse Circle. Yes. The other one is at Verna. Now, the other are at different places. Now, I want to know whether they have taken an analysis of the traffic accidents that have taken place at this place or no. करेक्ट. सो Then only there will be some सो impact. तूं म्हणटा अशें की हे कॅमेरा अशा जाग्यार बसोवपा जाय जंय फाटल्या 1 वर्सान 2 वर्सान खूब एक्सिडेंट जाल्यात, चड वायोलेशन जाल्यात. सो अशे तरेचो सर्वे अशे तरेची तपासणी तांणी केल्ली काय कितें कॅमेरा बसोवपाक. आनी इतले कॅमेरा बसयल्यात काय कितें की फूल गोंयचो तातूंत भितर एक आलेख आयला. Yeah. Because see, let's put it this way, the traffic police, to the best of my knowledge, they do have a survey, they do analysis, they know the accident spots. Correct. I think the first priority needs to be at these places. Camera has to be effective. Correct. Otherwise, it gives an impression of, people will start saying this is only a revenue generating machine. Correct. I mean, to cut off that, let us be very clear that you have to have the reduction of deaths, reduction of fatal accident, reduction of accident per se. If the cameras are installed in that fashion, I think it is a welcome step. Correct. दिवचल सयत बार्देश मालाची तान भागोवपी अस्नोडेची पार न्हंय सध्या प्रदूषणाच्या चपक्यात आडखळ्या. प्रदूषणापासून हे न्हंयची सुटका जाली ना जाल्यार फुडाराक न्हंयचें अस्तित्व धोक्यात येतलें असो भंय सैम मोगींनी उक्तायला. एका तेंपार नितळ आशिल्ल्या अस्नोडच्या पार न्हंयच्या अस्तित्वाचेर आतां मात संकश्ट आयला. फाटल्या कांय वर्सांच्यान ही न्हंय प्रदूषणाच्या चपक्यात सापडल्या. हेच न्हंयचें उदक पंपिंग करून ते अस्नोडच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पा वरवीं दिवचलच्या कांय वाठारा सयत बार्देस तालुक्यात पावयतात. देखून ही न्हंय प्रदूषण मुक्त दवरपाची गरज आसा. अंदूच्या तेंपार ह्या न्हंयचे प्रदूषणाचो मुद्दो जो आसा तो चडांत चड गाजलेलो आसा. हेच्या फाटलें मुख्य कारण म्हळ्यार ह्या न्हंयच्या वाठारांत लोक आपणाले कपडे धुतात, त्याच प्रमाणे आयदनां धुतात, ट्रक धुतात आणि कांय जाण जे आसात ज्यांच्या खातीर बायो टॉयलेटाची व्यवस्था ना असे लोक जे आसात ते ओपन डिफेकेशन करपा खातीर न्हंयच्या वाठाराचो उपेग करतात. आणि ह्याच सगळ्या गजालीक लागून आयज ही न्हंय जी आसा ही प्रदूषित जाल्लेली आसा. आमी अस्नोड्या ह्या वाठारांत ह्या न्हंयची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार लक्षांत येता की कांय फावटी जायते प्लास्टीक जे आसा हे अडकून पडटा ह्या वसंत बंदाऱ्याच्या वाठारांत. त्या शिवाय ह्या न्हंयच्या वाठारांत जे प्रदूषणकारी घटक आसा ह्या प्रदूषणकारी घटकांक लागून ह्या न्हंयच्या उदका भितर आमकां जायती वनस्पती जी आसा जी घातक आसता त्या उदका खातीर ती आमकां पळोवपाक मेळटा. जाका युट्रोफिकेशन प्रोसेस म्हणटा. ज्या उदका भितर सारें आसता, ज्या उदका भितर सर्फ आसता, हे सगळ्यो गजाली भितर मिक्स जाता आनी तेतूंतल्यान मागीर युट्रोफिकेशनाची प्रोसेस जाता आनी मागीर जायत्या फावटी आमकां अशा ह्या उदकाचेर कांय वनस्पती जी आसा ती निर्माण जाल्लेली पळोवपाक मेळटा. हे वनस्पतीचे आच्छादन जे आसा ते दिसपाक बरें दिसता पूण आमी विसरूंक जायना की तेतूंतल्यान न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें दुर्बल जाता. आयज ह्या न्हंयच्या वाठारांत ही परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस बिकट जाल्लेली आसा. आनी मागीर ही न्हंय जेन्ना अस्नोड्याच्यान
बंदिरवाड्याच्यान शिरगांवच्या वाटेन वयतात आनी मागीर फुडेंच ती थिवी शिरसय ह्या वाठारांतल्या जे स्रोत आसा ताका मेळटात आनी मागीर ही न्हंय जी आसा ही आमची म्हापसा न्हंय आसा म्हणून तिका वळखतात. एकंदर ह्या न्हंयची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस खूब प्रतिकूल जायत आसा. हेच्या पयलीं जलस्रोत खातें जें आसा तेंच्यांनी ह्या न्हंयचो पुनरुत्थान करपा खातीर येवजण आखलेली, पूण तेच्या उपरांत परते एकदां ह्या न्हंयचें उदक जें आसा हें उदक प्रदुशीत जाल्लें आसा. आमी विसरपाक जायना की ह्या न्हंयचें उदक जें आसा हें पिवपा खातीर वापरलें वता. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा अस्नोडे हांगासर, तर तेच्या खातीर मोठ्या प्रमाणात ह्या न्हंयचो उदक जें आसा तेचो वापर केलो वयतालो. जवळ जवळ उगमाप कडल्यान ही न्हंय मांडवी न्हंयच्या पात्रान मेळा मेरेन तिचो 22 किलोमीटर लांबाय आसा. पूण आयज ह्या न्हंयची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस दुर्बल आसा. आमी मनशांनी जर ठरवूंक ना आनी ह्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा तें राखच्या खातीर जर आमी यत्न करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमच्या अस्नोड्याची जीवन रेशा म्हणून वळखली वचपी जी पार न्हंय आसा ती नानपय जातली एक दीस. कारण आयज आमी ज्या पद्दतीन कोयर, आयज आमी ज्या पद्दतीन खाणमाती, आयज आमी ज्या पद्दतीन ह्या नदीन प्रदूषणकारी घटकांचे भितर उडयता तितूंतल्यान ह्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें खूब बिकट जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. नीती आयोगाच्या निर्देशाप्रमाण गुंतवणूक अनुकूल आसपी हेर देशां परस गोंय 4थ्या पावंड्यार आसा. या निर्देशका खातीर देशांतली 28 राज्यां आनी 8 केंद्र शासीत प्रदेशां मदीं सरकारान तयार केल्ले वेगवेगळे धोरण, पायाभूत सुविधांचो सखोल अभ्यास केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंय गुन्या फाट्यान धारगाळेंतल्या सुकेकुळण वाठारांत हसन नियाज हो 35 वर्सांचो आनी मोहम्मद कुही ह्या 57 वर्सांच्या दुबावीत आरोपीक अटक करून सुमार 1.5 कोटी रुपया मोलाचे सुमार 1.3 किलोचे लिक्वीड गोल्ड जप्त केले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे दोगूय मूळ केरळचे. या दोगांयनी दुबयच्यान भांगर चोरी करून आपल्या कपड्या भितर खासा शिवून लिपोवन दवरिल्ले असो आरोप आसा. फुडले चौकशी खातीर तांकां मुरगांवच्या कस्टम अधिकाऱ्यांच्या हातांत दिल्यात. गोंय गुन्या फाट्यान धारगळे सुकेकुळण वाठारात कारवाय करत भांगराची तस्करीचो प्रयत्न उक्ताडार हाडलो. गुप्त माहितीच्या आधाराचेर केल्ले कारवायेंतल्यान 2 दुबावितांक अटक केल्या. तांचे कडल्यान सुमार 1.5 कोटी रुपया मोलाचे सुमार 1.3 किलो लिक्वीड गोल्ड जप्त केला. अटक केल्ल्या आरोपींची वळख केरळातले हसन नियाज आणि मोहम्मद कुही अशी जाल्या. पुलिसांनी दिले म्हायती प्रमाण हसन नियाज कतार एअरवेजच्या विमानतळांतल्यान दुबयच्यान गोंयांत आयिल्लो, जाल्यार हेर आरोपी केरळांतल्यान रेल्वेंतल्यान मडगांव पावले आनी उपरांत भांगराची खेप घेवपा खातीर मोपा विमानतळार आयले. दोगूय एकठांय भोंवताना पुलिसांनी ताका धारगळे आडायले. तपासात तांच्या वस्तीत आनी भितरल्या कपड्यांत लिक्वीड गोल्ड खासा लिपयल्ले सापडले. कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करून गुन्या फाट्यान भांगार जप्त केला आनी फुडल्या तपासा खातीर आरोपींक कस्टम खात्या कडेन दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आंबेडकर सर्कलाचेर AI कॅमेरा बसोवपाच्या प्रस्तावाक कुडचड्या काकोड्या नगरपालिकेचे आदले नगराध्यक्ष बाळकृष्ण होडारकरान खर विरोध केला. पयलीं ह्या वाठारांतले रस्ते घाणयाऱ्या उदकाक लागून लोकांक अडचणीक तोंड दिवचें पडटालें. देखून AI कॅमेरा बसोवच्या परस रस्त्यांची दुरुस्ती आनी हेर उदरगतीच्या कामाक प्राधान्य दिवचें अशें होडारकराचें म्हणणें. कुडचड्या वाठारांत येरादारीचो प्रश्न निर्माण जायना, देखून AI कॅमेरा बसोवपाची गरज ना असो दावो होडारकरान केला.
नॉर्मली कितें आसता जेन्ना सर्कल व्हडलें आसता तेन्ना सिग्नल घालनात एक म्हणल्यार सिग्नल ना जाल्यार कॅमेरा घालना कित्याक सर्कल व्हडलें म्हणटकीर ऑटोमॅटीक ट्रॅफीक मुवमेंट जाता कुडचडें म्हणटा एक ल्हान टावन हांगा कितलीशी ट्रॅफीक आसतली सकाळच्या टायमार ऑफिसाक वतात तेन्ना ट्रॅफीक सांजच्या टायमार येता तेन्ना इल्लीशी ट्रॅफीक बाकीच्या टायमार तुका व्हडली ट्रॅफीक आसना असल्या जाग्यार AI कॅमेरा घालता हायफाय फॅसिलिटीज घालता ओके वी हॅव टू गो समजा आमी मुखार वचपाकूच जाय पूण मार्केट अपलिपमेंट ना रोड सारके ना मनीस रस्त्याच्या खड्ड्यांक पळयतलो काय त्या सिग्नलाक पळयतलो पडला काय ना तो आनी बाय चान्स तें जर तर चुकलें आनी मुखार पावलो जाल्यार तालाव भरपाचो पयलींच हांगा जोड ना तातूंत भितर जर तर AI कॅमेरान जर तर पयशे भरपाक पडले फायन भरपाक पडली कुडचडेकारान नोकऱ्यान करपाक कितें कारण तूं म्हणटा तुजें हांगा भायले लोक येना भायले लोक चुकून येता ते आयले जाल्यार पासून कितें आसा की तांकां पळोवन करतले पूण कुडचडेकारांक एक एकदां खबर आसून आपल्या टेन्शनान आसता आपल्या विचारान आसता एक एकदां ही संवय ना कुडचडेकाराक कॅमेराची तर त्या कॅमेरा भितर जर तर तूं हातूंत भितर टेन्शनान भितर क्रॉस जालो जाल्यार ताका फायन पडटली डेव्हलपमेंट जावंकूच जायो हांव ह्या मताचो की डेव्हलपमेंटा खातीर खंय तरी तडजोड करची पडटा पूण तडजोड करता आसतना कितें पर्यंत खंयचे कितें पर्यंत म्हणजे लोकांनी बेर करपाचें आज आमी पळयतात की सिग्नलाक कॅमेरा बसयले कडेन हांव तेज्या पयलीं कॅमेरा एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खरी गरज कॅमेऱ्याची आसा गोंय राज्याची मायभास कोंकणी आसून लेगीत दुर्दैवान सरकाराच्या छापणावळ आणि स्टेशनरी खात्याक अजून मेरेन एकूय कोंकणी अणकारपी मेळूंक ना 3 फावट ह्या खात्यान पदा खातीर अर्ज मागयले मात कोंकणी बदला मराठी शब्दाचो उपेग चड आशिल्ल्याचें दिसून आयिल्ल्यान आयज लेगीत हें पद रितें उरलां डॉक्युमेंट आनी गॅजेटां अणकारीत करपा खातीर मनीस मेळनाशिल्ल्यान आतां हें काम AIच्या मस्तीन जावचें असो उलो IT मंत्री रोहन खंवटेन मारला आषाढी एकादशीच्या फाटभुंयेर विठ्ठल देवाच्या नावाचो जप करीत गोंयकार बेळगांव चिकोडीत पावले गोंयच्या वेगवेगळ्या वारकरी पंगडांनी आयोजीत केल्ल्या चलत पंढरपुराक वचपाची वारी व्हडा उमेदीन सुरू आसा गोंयांत सावन पांय वारी केल्ल्या पंगडांत मेळपाक ताचे संबंदीत वाठारांतले आमदारूय गेल्ले पळोवपाक मेळटात पायी वारीक सुमार 420 किलोमीटर प्रवास करीत वारकऱ्यांनी 8 दीस पुराय केले मजगतीं पंढरपुराक पावपाची खोस तांच्या मुखामळार दिसता पळयात कांय खिणचित्रां विठ्ठल विठ्ठल गजर करी पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी आमची मुरगांवची वारी आणि त्यामुळे आम्ही वार्षिक सगळ्या वारकऱ्यांक मेळपाक गोंयच्यान जितले वारी येतात ताका मेळपाक वयतात मुद्दम सकाळपासून आतां आमी सुरू केले आतां म्हजे बरोबर आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसात रमेश बाब तवडकर आसात दाजी साळकर आसात आमचे जयंत बाब जाधव आनी सगळे बाकी सगळेच जाण कुट्टाळीचे आमचे कार्यकर्ते मुद्दम ताका मेळपाक आयल्यात काणकोणचे कार्यकर्ते आयल्यात आनी त्यामुळे सगळ्यांक मेळत हाडल्यान पंढरपूर पर्यंत आमी वयतले गोंयकारांच्योच सगळे कडेन वारी दिसतात सगळे मोठ्या उत्साहान हे पायी वाट जी आसा ही पंढरपूर यात्रेची वाट हे पूर्ण करतात तातूंत एक भावात्मक हे आसा खूब बरें दिसता मुरगांवची वारी हांगा आसा म्हाका खूब उमेद जाता विठ्ठलाच्या वारी खातीर आमी सदांच आतुरतेन वाट पळयता केन्ना आषाढी एकादशी येतली आनी आमी विठ्ठलाच्या वारीक वतली आज आमच्या मुरगांवसून म्हणजे अरावंड 170 लोक हांगा आयल्या आनी गोंयभरांतल्यान 3500 लोक हांगा ह्या वारीक वतात गोंयसूच तर देशभरांतल्यान सगळे विंगड भागांतल्यान हांगा येवन अशें एक संगम जाता आनी आषाढी एकादशी दिसा चंद्रभागेच्या हातूंत स्नान करून दर्शनाचे विठ्ठलाचें दर्शन घेवन आमी सगळीं तृप्त जातात सकाळच्यान आमी गोंयच्यान सुरू केल्ले आमच्या सगळ्या वारीक मेळटा आज जे आमी मुरगांवच्या वारी बरोबर आसा आनी हें वातावरण पळोवन खूब बरें दिसता हेतू इतकोच आसता की आमी तांकां जे वारीक वता तांकां प्रोत्साहीत करप हांव आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर रमेश तवडकर ह्या वर्साच्यान फर्स्ट टायम सरकारान प्रत्येक वारीक सपोर्ट केल्लो आसा सो त्या सपोर्टा मुळे खरेंच धन्यवाद म्हणटात
हे जे वातावरण जर तुम्ही पळयशात जाल्यार हे वातावरण सगळें विसरूंक जाता आनी एकदम विठ्ठलमय जाता. सगळें नांवान सुद्दां हांगा नांव घेयनात. कोणाचें जर नांव घेतलें जाल्यार माऊली ह्या नांवान तांकां सगळ्यांक करतात. सो इतकें हे वातावरण स्पिरिच्युअल जाता. विठ्ठल रखुमाईक मानणारे आमचे हिंदू संस्कृतीशी निगडीत असे संबंध लोक गोंयांतले महाराष्ट्रांतले देशभरांतले लोक जे आसा मोठे प्रमाणात पंढरपुराक येतात आणि एक आस्था दवरून जे आसा की आमच्या संस्कृतीचे वृद्धिगत करपाचे अशें प्रयत्न करतात. हांव पणजेच्यान येयला पण सामके काणकोण पासून पेडण्या पर्यंतच्यान साधारण 42 वारी ज्यो आसा त्यो पंढरपूर येवपाक येयल्या. आमी जेन्ना गोंयच्यान भायर सरले तेन्ना अनेक वारी ज्यो आसा गोंयच्यो आनी गोंयच्या भायल्यो ह्यो आमकां दिश्टी पडल्यो. गोंयच्यान हांगासरून पावचे तो थकवो जो आसा हांगा पावना फुडें ह्या आवारान पावना फुडें थकवो नासोच जाता आनी अगदी फ्रेश जाता. हे वलयूच अशें आसा की मन जो आसा तें प्रसन्न जाल्ल्या कारणान एकूण थकवो मिटता. तो जय हरे विठ्ठल. आनी बदलना म्हाका सांग बरें सामकें खूब तेतून हें मेळ्ळें आनी म्हागे बापूय बी ना पयलीं पुराणाचो म्हणजे व्हडलो ग्रंथ वाचून म्हाका तेतूंतल्यान म्हाका ज्ञान मेळटलें. म्हाका सांग उमेद म्हाका सांग चलोन येवपा सांग खूब उमेद. आनीक म्हाका आनी 5 वारी पूर्ण 2 ही वारी दुसरी आनी 3 वारी म्हाका सांग पूर्ण करपा जाय. तितून म्हळ्यार म्हाका 75 वर्सां लागीं पावता तर म्हाका 4 वर्सां जालीं वारी करता. 5 वारी करता आनी आमचे आतां मंत्री येयला आमकां भेटपाक आनी तसो खूब लोक येता आमकां वाटेर मेळटाय येता वयताय आनी आमकां सरकारान बरी मजत केला. आमी मिनिस्टरान मजत केला. सगळे लोक आमकां मजत करताय. हो कितल्या दीस तुमगेलो? आतां हांव 9 दीस. हो 9 दीस. गोंयचो तरणाटो रोलर स्पीड स्केटर अद्वैत अमृत खाटके आनी हेर खेळगड्यांनी राष्ट्रीय सर्तीत बळिश्ट कामगिरी करून राज्याक अभिमान हाडला. आंध्र प्रदेशातल्या काकीनाडा शारात चल्ल्या 13व्या रँकिंग ओपन नॅशनल स्पीड स्केटिंग सर्तीत अद्वैतान 2 भांगरा आनी 1 रुपया पदक मेळोवन उल्लेखनीय यश मेळयलें. मजगतीं सरकारान ह्या यशा वांगडाच गोंयांत आधुनीक सुविधा, आर्थीक मजत आनी स्केटिंग खेळगड्यां खातीर वेगळी स्केटिंग रिंग बांदपाची मागणी परतून एक फावट खेळगड्यांनी केल्या. गोंयचो तरणाटो रोलर स्पीड स्केटर अद्वैत अमृत खाटके आनी हेर खेळगड्यांनी राष्ट्रीय सर्तीत बळिश्ट कामगिरी करून राज्याक अभिमान हाडला. आंध्र प्रदेशातल्या काकीनाडा शारात चल्ल्या 13व्या रँकिंग ओपन नॅशनल स्पीड स्केटिंग सर्तीत अद्वैतान 2 भांगरा आनी 1 रुपया पदक मेळोवन उल्लेखनीय यश मेळयलें. मजगतीं सरकारान ह्या यशा वांगडाच गोंयांत आधुनीक सुविधा, आर्थीक मजत आनी स्केटिंग खेळगड्यां खातीर वेगळी स्केटिंग रिंग बांदपाची मागणी परतून एक फावट खेळगड्यांनी केल्या. I would like to thank my parents, coaches, and everybody who have supported me for this medal. I really thank my parents for putting me in this sport so that I can win so many medals like this. I would just like the government for a ring so that we can practice and looking forward for more medals. बरी बातमी आमकां आनी आमकां सगळ्यांक खुशेची खबर कारण वास्को
हांवूय पुलीस क्वॉर्टर्सांतलो म्हजें बाळपण पुलीस क्वॉर्टर्सान गेला आनी म्हजो मित्र अमृत गाडगे ताजो चलो अद्वैत गाडगे तो आनी खूब परिश्रम घेतल्या, खूब ट्रेनिंग केल्या आनी तांचे रोड स्केटींग ओपन नॅशनल टुर्नामेंट हे आसलो ते तातूंत ताणें बरें परफॉर्म केल्या. 2 गोल्ड 1 सिल्वर 2 गोल्ड 1 सिल्वर ताणें नॅशनल लेवलाचेर हे केला. सो आमकां सगळ्याक ही आनंदाची गजाल. सो ताका हांव मुद्दम पर्सनली रिसीव करपाक आयला आनी 7 जाणांची टीम आशिल्ली. सगळे गोंयची आमचे 7 जाणांची टीम आशिल्ली नॅशनलाक रिप्रेझेंट केल्ली, गोंयाक रिप्रेझेंट केल्ली. सो सगळ्यांनी बरें भरघोस यश हाडला गोंया खातीर. सो सगळ्याक एक फावटी हांव ताळयो वाजयता आनी तांची उर्बा अशीच वाडोवपाक खातीर मुद्दाम आयलो रिसीव करपाक आनी आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दॅट. आमच्या टिमान खूप मेडल हाडल्या, 10 मेडल, 2 गोल्ड आणि 6 सिल्वर्स आणि 2 ब्रॉन्झ. बरेच आमच्या टिमान खूप मेहनत केली आसा. कॉम्पिटिशन कशें आसलें तें? टफ आशिल्लें, चडशे खूप स्टेटांतले येयल्ले भुरगे आनी खूप टफ आशिल्लें. फ्युचर कशें पळयता तूं तुज्या हितून? आनी हार्ड वर्क करपाक आनी प्रॅक्टीस कन्सिस्टन्सी रावपाक. हांगा गोंयान कितें फॅसिलिटी आहा तेसली? आनी आतां आमकां रिंगाची खूब हें आसा, जाय आमकां आमी सद्दां सकाळचे रोडा प्रॅक्टीस करता. आमचे कडेन रिंग पण आमकां रिंगाचेच मातशें हें जाता टफ, पूण आमकां रिंग अशें मेळटा अशें. सिल्वर and 1 bronze. म्हाका आज बरी खुशी दिसता because I got from my state Goa and it is the hard work of my mother, my coach Satish Shetty and even my coach also from other state Telangana, so Vitala. Even I went for a camp in Belgaum which was of Joe Sebastian sir. So खूप म्हाका ट्रेनिंग मेळ्ळा आणि it's a very great thing that I achieved here and come to this level because of all of them. And all of the parents, the skaters who have guided me throughout my journey skating also. खूप प्राऊड मुवमेंट वास्कोकारा खातीर आनी फूल गोंयाभरान. म्हाका दिसता 7 आसलेले टोटल पार्टिसिपेट आनी आमकां 4 मेडल म्हटल्यार टोटल 7 मेडल्स मेळिल्ले आसा. भितर 2 गोल्ड आनी 2 गोल्ड आमच्या वेदांत अद्वैत आमचो पुलीस क्वॉर्टर्साचो भुरगो. प्राऊड फील जाता की 2 गोल्ड वास्को खातीर आनी गोंया खातीर जाले. तशी सिल्वर्स टोटल 7 मेडलां आमकां मेळिल्ली आसा. आनी हांव मागतां असल्या भुरग्यांक खरेंच एप्रिशिएट आनी तांकां एक ताकद दिवपाची गरज आसा गोवा गव्हर्मेंटान जावं लोकल लिडरांनी. आनी खरेंच बरें दिसता की आमी तांकां आयज वेलकम करूंक येयल्लेलो. आमचो DYSP साहेबूय येयल्लो आसा आनी तेंचे पेरंट्स आनी टिचर्सांकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी जी मेहनत घेतला. स्केटींग हो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन गोवा म्हटल्यार जाता की नॅशनल लेवलाचेर आमी गोल्ड मेडल हाडलेले आसा. आनी हांव तशेंच आमच्या टिचर्सांक आनी तेंच्या पेरंट्सांकूय कॉंग्रेच्युलेट करता तेंच्या बरोबर. आनी प्राऊड मुवमेंट पेरंट्सां खातीर जो तांकां मेळोंक ना तेंच्यांनी फुडें मेहनत करपाची गरज आसा. आनी 100% ज्या भशेन ते टिचर्स तांकां ट्रेन करतात आनी आमकां कॉन्फिडंट आहा नेक्स्ट टायम जे वयतले फूल 100% आमी मेडल्स हाडटले. My name is Zach. I'm from South Goa. I would like to thank my parents for supporting me and giving me everything that I wanted throughout the days. I would like to thank my parents for getting me to this level. With their support and dedication, I finally reached to this level. For the first time, I've been selected for semi-finals after getting selected from quarter-finals. So I feel very proud of myself. My name is Zoe and I won a silver medal for road. And I want to thank my coaches, Mr. Satish and Saratara from Hyderabad and my parents. Experience a lot from my training and I've just started skating and Goa also wants a rink to train. I'm one of
the parent of my daughter got 2 medals, 1 silver and bronze for the state. It was a nice experience, and after all the efforts what we have taken for all these years, we have tried and accomplished, and we are very grateful to our coach, all the mentors, all the president of the club, president of the association. Only we like to urge the government to give some facilities for the sports so that we can take the sports a little bit more ahead, such as like we don't have a rink to practice, we need to go outstation for practice. So there is a lot of difficulties what we are facing, but still we are trying our level best to do something for the sport, do something for the state. Early in the morning we practice on the roads at 4 o'clock in the morning. Our coach take a lot of trouble to wake, so that the children get trained, so that they reach the national level and they do something for the state and for the club. So I only urge the government just to try to understand the difficulties of these kids, so that you can give them something, one place, so that they can practice day and night and get more medals for the state as well as the club. It's everything, whatever expense has to be done is gone by us. Up and down expenditure, staying, whether we have to pay for the rink, the charges per hour, 500 rupees, whatever we have to pay, whatever it is, we have to pay, and we have to do the practice. So nothing is given by the government. We do our own expenditure. This is our own expenditure. And after doing so much, we have reached here. The consistency of practice we have kept. Our coaches has given us the support, taken us outstation for practice, given practice here on the road early in the morning, 4 o'clock we do practice. So this is the result what we have got now. The only thing I ask the government to help us out to take the sports a little bit more ahead, so that they can support us with some ring, some whatever compensation can be done. So because there are some parents who cannot afford, but still they take the sports ahead because children have that capability of doing something. They have interest in the sports. So because of this we are taking children much ahead. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.